सध्या आम्ही असा तालिगांव हांगासर अजून एक इन्सिडंट असो आता एक जाला की पावसा उपरांत डुकले रेसिडेन्सी हांगासरले एका बिल्डिंगान आमी आसा आणि काल राती 9च्या टायमार हांगासरली एक रिटेनिंग वॉल पडला. हांगासर रिटेनिंग वॉल पडला आणि अशी गजाल कानार आयली की हांगासरलो जो ब्लॉक आहे एक बिल्डिंगाचो ब्लॉक आहे तेका सुद्धा एक रिस्क आहे. सो हांगासरले रेसिडेंट्स आणि चेअरमॅन और सेक्रेटरी हांकां आमी आतां मेळपाक आयला आणि त्यांच्या कडसून जाणून घेवया की कितें एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आसा आणि हे जो इन्सिडंट घडला कितल्यांक जालो आणि कितें हांगा हेजो फुडलो इम्पॅक्ट हांगासरल्या बिल्डिंगेक जावं शकता. काल तुमच्या बिल्डिंगेचे एक रिटेनिंग वॉल पडला आणि खुबशी एरिया मातशी अर्दे सिंक जाले अशें दिसता आणि कितें एक्झॅक्ट मॅटर कितें सांगू. This is not the beginning, I would say. Actually, to be precisely सांगत जाल्यार तुमकां की ही काल पडल्या is not the start. This process has started long back, in fact, initially. As you come this side, it started from here actually. Basically, हांगा एक बारीकसो एक बेबी पूल आशिल्लो. Okay, and you can see this crack particularly. This has sink जाला. And this has gone down and हांगाच्यान पळोवंक गेल्यार actually total poolूच separate जाला, crack जाला. Okay, similarly it as you go further stay you can see this section also is sinking. Okay, आमी बिल्डराक कितले दुकळे कंस्ट्रक्शनाक कितले खेपी सांगले आमी की टू अटेंड दिस बट ते आयकना. आय डोंट नो वॉट इज द थिंग पण दे हॅव अ गुड रेपो आय थिंक अराउंड ऑल थिंग बट दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट आउट दिस इश्यू. Similarly you can see हांगा this has sink. This particular toilet block आशिल्लो पळय कम चेंजिंग रूम आमचो. This was also a tilting. This is आता third time आमी बांदला in fact. Third time. So still you can see there is a crack development. So it is still sinking. It is still under process of sinking. But one day I don't know whether building also will sink or maybe I don't want to comment at this moment. But this is what is happened. Now as you go and see further, you can see like आता एक असा आमची water tank. Water tanka कडे it has totally भितर गेला, हे सगळें भितर गेला. आणि as you go see RCC wall, this RCC wall is supposed to be a strong wall actually basically. This has now deflected in such a way RCC wall has cracked. It has gone beyond the limit of the. I mean last again we have reminded builder Dukwe construction but there is nothing is happening. Now this is the final stage. कालच्या हाजे प्रमाणे आज काल कसो बट आय डोंट नो स्टील वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. देवा कडेन मागपाचें आमी आनी कितें करतले. वॉट एल्स वी कॅन डू. आता ही रिटेनिंग केन्ना जालो बिल्डिंगेक सुद्दां धोको आसा अशें तुमी सांगू शकता. एज अ सिव्हिल इंजिनियर हांव सांगता की एज अ एट दीस मुमेंट आय कांट से पण ते देर इज अ प्रोसेस. प्रत्येक हाका आसता एक स्टेज आसता स्लो स्लिंकिंग इरोजन म्हणटा ताका ते. that erosion is already taken place. You can see that slow things are settling down. Maybe I don't know what type of foundation they have used, but देवा कडेन मागया की आमी सुरक्षीत रावचे, बिल्डिंग पडची न्ही. दॅट्स वॉट आय फील. सो कितले आता ह्या ब्लॉकान कितले फॅमिलीज कितले फ्लॅट्स सांगता. ह्या ब्लॉकान बेसिकली देर आर एक्चुअली एका फ्लोराचेर 7 फॅमिलीज आसा, 7 फ्लॅट आसा एंड 7 त्रिक 21 अशे 24 फ्लॅट आसा टोटल. यू कॅन सी हांगच्यान थंय बिल्डिंग आसा ती. सो 24 फॅमिलीज रावता. सो 24 फॅमिली धोक्यान आसा आय कूड से एट दीस मोमेंट बिकॉज looking at the monsoon I don't know still cyclone पळयत जाल्यार I don't know whether he is going to collapse this season only. I don't know this monsoon only. हेजे स्टार्ट केन्नाच्यान जाले. This has started I think as I said की पुलाची गजाल हांव उलयत जाल्यार it is almost एक 11-12 वर्सां पयलींची गजाल. This has been in a slow process of sinking things. सो हेच्या उपरांत आता काल हे रिटनिंग वॉल पडल्या उपरांत तुम्ही कोणाक कंप्लेंट केला म्हणजे ऑफिशियल गव्हर्नमेंट मीन्स PWD और अजून. No, this has happened yesterday काल राती. So I am working in Vasco, so I don't know what basically. So I rushed early in the morning. So आता आयला परत and then yesterday I mean basically I spoke with माझा secretary, society secretary basically. I am chairman of the society. And आम्ही म्हणिले की आज मेळचे and then we will take a call. बाबा कितें करपाचें. Now this has become a really dangerous thing. So कितें करपाचें. So that's what I'm as a media आयल्यार now we can actually tell people that की this is the type of thing builders are doing. सर तुम्ही हांगासरले रेसिडेंट. हय हो प्रॉब्लेम केन्नाच्यान स्टार्ट जाला आणि सादारण म्हाका दिसता 3 वर्सां फाटीं जालां जेन्ना बाय डिसिल्टिंग स्टार्ट जालें
तेन्ना तो एग्रिवेट जाला म्हणजे पयलीं इतलो नाशिल्लो असो आनी तेन्नाच्यान हें हाल्लें हो वॉल हाल्लो आनी मागीर तो इल्लो इल्लो ब्रेक जायत गेलो. मीन्स हे ॲक्च्युली जे प्रॉब्लेम आसलो तो 10 वर्सां आदी फाटीं चेअरमॅनान सांगलें बट डिसिल्टिंगच्या टायमार कितें एक्झॅक्ट सांगतले? न्ही आतां हे बिल्डिंगेक म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं. मागीर ताणें ती झाडां कापलीं मागीर डिसिल्टिंग केलें मागीर ताणें तें हें केलें ते अदर सायड ऑफ द हें ताणें तें वॉल बांदलें पळय आनी हांगा हे सायडीचें हें उरलें. सो पॉसिबली डिसिल्टिंग करता आसतना ताका मार लागलो अशें दिसता म्हाका तरी. दॅट इज वॉट इज माय हें म्हणजे तेन्नाच्यान चड जालें. तेन्नाच्यान चड जालें आनी तो वॉल ब्रेक जायत गेलो. हेच्या आदी सुद्दां प्रॉब्लेम आसलो पण डिसिल्टिंग उपरांत चड. तेन्ना इतलो प्रॉब्लेम नाशिल्लो वॉल वॉज सेफ. मागीर मागीर तो डिटोरिएट जायत गेलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.